आयचो विषय तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलो, जो सध्या गोंयांत सामको एक गाजलेलो विशय आसा आनी हो असो विशय आसा जे विशयान आज म्हाका दिसता गोंयांत फक्त एक पर्टिक्युलर धर्माची हिंदूंचीच न्हय पण प्रत्येक गोंयकाराची, प्रत्येक धर्माची, प्रत्येक जातीच्या लोकांची, प्रत्येक समाजातल्या लोकांची आज न्हीद उडयल्या. कित्याक असो इन्सिडेंट गोंयांत म्हाका दिसता स्वतंत्र जाल्ल्या गोंय असलो इन्सिडेंट गोंयांत केन्ना जावंक नासलो. काल जे पर्वरी हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान आनी हायवे एक्सपान्शनाच्या निमतान देव खापरेश्वराचे देवूळ बीजेपीचे जे सरकार आसा तांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या जे डेमोलिश केले आनी जी देव खापरेश्वराची मुर्ती तांच्यांनी डेसेक्रेट केली, जी विडंबना मुर्तीची केली, ताजे मागीर गोवा बीजेपीचे सरकाराचे स्थान मुघल आनी सालाजारशाहीचे अंडर जी पोर्तुगीज राजवट आसली ताजे बरोबर येवन बसता. म्हणजे मुघलांनी देवळां उडयल्ली हिंदूंची हे देशांत, तशीच पोर्तुगीजांनी सालाजारशाहीचे अंडर देवळां उडयल्ली हो इतिहासान रिकॉर्ड आसा. आनी आज गोवा बीजेपीचे जे सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अंडर ताजे नाव हिस्ट्री बुकान, इतिहासान नोंद जातले की बीजेपीच्या सरकारान देवळां उडोवपाक सुरू केली म्हणून. चड डिस्टर्बिंग हे सगळे गजालीचे म्हणल्यार एका सायडीन जेन्ना हे सरकार मुख्यमंत्री सांगता की आमी स्टडी चालू आसा, कितली देवळां उडयली पोर्तुगीजांनी आनी ती पोर्तुगीजांनी उडयल्ली देवळां रिस्टोर करतले म्हणून, आनी दुसरे फाटभुंयेचेर आपुणूच देवळां उडयतात. हें कितें चल्लां? कित्याक हे जी गजाल घडल्या ही सारकी निर्लज्ज सरकार सुद्दां जर खंयचें आसलें जाल्यार ही असली गजाल आनी असली घडणूक करचें नासली. आनी आज लज्जास्पद जी गोष्ट भारतीय जनता पार्टीचे गोवा सरकारान केल्या, जी गोंयच्या हिंदूंचे देवाचेर आनी देवळाचेर हात घालपाचो, ताजो आमी काँग्रेस पक्षाचे वतीन निशेध करता. एक म्हणल्यार ताका लिगल पार्ट आसतलो तो सायडीक दवरुया, कित्याक म्हाका दिसता देव आनी धर्म म्हणटा हो लिगल पार्टाचे वयर जावन विचार करता, बिकॉज ताका सेंटिमेंट्स, इमोशन्स आनी विश्वास, श्रद्धा अटॅच आसता. काल आमी पळयलें जेन्ना ताजे विधी करताले देव खापरेश्वराची, ताका एक पर्टिक्युलर व्हड आसा आनी हांव आतां पळयतालो, हांवें तो मोकळोच एक व्हिडिओ हांवें पळयला. एक पुजारी आसा ताणें सारके डिटेल एक्सप्लेन केला की ती विधींतूय कशें मिस्टेक्स आसल्यो, आनी तो जर सरळ सांगता की तो कोण आयलो तो म्हणटा तो भट काय कोण ते आपल्याक खबर नासलो म्हणटा. आतां गोंयांत जर आमी पद्दत पळयत जाल्यार प्रत्येकाक खबर आसतलें जे लोक पुजा करता और ज्यांच्या घरात गणपती आसतलो और देवाची नॉर्मल सुद्दां पुजा करता, जेन्ना सत्यनारायण पुजा आसा और कोणागेर संकष्टी करता, कोणागेर विनायकी करता, कोणागेर महाशिवरात्रेची पुजा करता, कोणागेर एकादशी करता, आनी जेन्ना देव पुजता तेन्ना एक बेसिक म्हणटा ती प्रॅक्टीस फॉलो करता. तातूंतली एक म्हणल्यार सोवणें न्हेसून ती पुजा करपाची आसता. जाल्यार काल आमी पळयली थंय दुर्दशा की तो कोण तरी गोंया भायलो एक मनीस हाडला पुजा करपाक. तो गोंया भायलो म्हणून हांव दुर्दशा म्हणटा ताची, दुर्दशा म्हणटा की तो जीन्स आनी टी शर्ट घाल्या आनी तो देवाची पुजा करता. आतां बाबा तो मनीस कोण? कित्याक आतां बीजेपी पार्टी जे हिंदू धर्माचे रक्षण करते स्वघोषीत, तांकां इतले गजाली लागता त्या म्हणून तो मुद्दे चड उपस्थित करचे पडटा की बाबा तो मनीस हिंदू काय तो खंयच्या धर्माचो, हाजो पयलीं तांच्यांनी विचार केल्लो आनी ताजेर तांच्यांनी अभ्यास केल्लो काय म्हणून. कित्याक अभ्यास करपाची खूब संवय हे सरकाराक आसा हे आमी पळयला, अभ्यासूच करीत आसता ते, एग्जामीक केन्ना बसत ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार आचमन. कित्याक आमच्या हिंदू धर्माच्या हातून जेन्ना आमी पुजा करता तेन्ना षोडशोपचार पुजा आसता, पंचोपचार पुजा आसता, तातूंतलो एक भाग म्हणल्यार आचमन. आचमन म्हणल्यार उदक घेतात तेन्ना तो पुजा करता ताकाय आचमन करचें पडटा शुद्धीकरणा खातीर. जाल्यार आमी पयले फावट पळयलां हांवें, आमी व्हडले हांचे इतले धार्मीक न्हय पण आमी बेसीक आमकां ज्या आवय बापायन शिकयला आनी ज्यो गजाली आमकां बेसीक कळटा, ज्यो प्रॅक्टिसीस आमच्या फॅमिलीन फॉलो करता त्यो आमी करता. आनी ताजे प्रमाणे आमी केन्नाच बिस्लेरीच्या बाटलेन उदक हातान घेवन आचमन केल्लें आमी पळोवंक ना. कित्याक एक जनरली कॉपराचो म्हणल्यार तांब्याचो हें आसता, तातूंतल्यान उदक घेता तें मागीर ताजी कलश पुजा करची पडटा, मागीर तें आचमन केल्लें उदक परत तें पुजेक वापरिना, तें डिस्कार्ड करचें पडटा. पण काल एकाच बाटलेन देवाची सगळ्यांक पुजा केल्या उदकाच्या, तें उदक ते बाटली ती फ्रेश काय ती फोडलेली तोंडाक लायिल्ली बाटली कोणाकूच खबर ना.
तर अशी तांच्यांनी काल देवाची विटंबना केल्या आणि तांच्यांनी म्हणल्यार टोटल एक जोक कशी परिस्थिती करून दवरल्या. कसली तांच्यांनी विधी केल्या ती ते पुरोहितान आज तो व्हिडिओ आयिल्ल्या प्रमाणे तुमकां आयला आसतलो रोखडे मिडिया हावजीसान तो कदाचित तुमी तो पळोवचो. ताणें ते एंटायर विधीचेरूच प्रश्नचिन्ह उत्पन्न केला. आता आमी काय एक्सपर्ट पुजारी न्हय, पण आता घरा कडेन आमी विनायकेची पुजा करता तेन्ना आमी षोडशोपचार जेन्ना पुजा करता, बेजीक म्हाका जी गजाल खबर आसा आमी करता तेन्ना आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मागीर स्नान, अभिषेक स्नान, मागीर वस्त्रोपवस्त्र, मागीर अलंकार, मागीर यज्ञोपवीतम म्हणजे दानवे देव आसत जाल्यार, मागीर ताका धूपम, दीपम, मागीर नैवेद्यम, मागीर नमस्कारम, मागीर प्रदक्षिणा, मागीर साष्टांग नमस्कारम, आनी मागीर ते जातकूच आरती करतात आणि मंत्र पुष्पांजली करता. हाका इन ब्रीफ हांव तुमकां कदाचित म्हजें चुकलां आसत षोडशोपचार पुजा म्हणटा, पण काल तांच्यान कितें एक्झॅक्ट केलें तें आमकां कळूंक ना. कित्याक हांवें तें बरीच लेट पळयली, कित्याक काल सबंद गोंयांत म्हाका दिसता लोकांक दिसलें की हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या आणि हायवे एक्सपान्शना खातीर तें झाड रिलोकेट करपाचो एक मूव चालू आसा आणि देशान ह्या सगळ्यांत चड म्हत्व दिलां तें आमचे संविधानाक आनी कोर्टाक आनी कायद्याक, आनी ताजे प्रमाणे लोकांक दिसलें की ते झाड मूव करता म्हणून. पण जे आमी घटना थंय पळयली, झाड मूव करपाचें तें कातरलें झाड, तें बाबा झाड खंय रिलोकेट करतले. हाजे पयलीं सांतिनेचें झाड व्हरून खंय रिलोकेट केली, त्या झाडाची वडाच्या झाडाची दुर्दशा कितें जाली हाजेर म्हाका दिसता तांच्यांनी अजिबात लक्ष घालूंक ना. तांकां एक हरी आसली, गडबड आसली. एकदां आयतार धरलो तें झाड रिलोकेट केलें. आनी मजेची काय दुख्खाची गजाल म्हणपाची ती देव खापरेश्वराचो काल थंय दीस, त्याच दिसा ताचेर हातोड्यो घाल्यो. आमकां सुद्दां एक म्हणल्यार की आंगार कांटो उबो रावलो जेन्ना ते सांज पर्यंत हांवें म्हाका काल जिवाक बरें नासलें, हांवूय नासलो आनी ते बोवाळ सगळो चल्लेलो तो पळयलो, पण म्हाका फिवर आसलो. पण हें जेन्ना रातचे पर्यंत 7 पर्यंत आमी पळयलें की देवाची मुर्ती फोडपाचो सुरवात केला तेन्ना बाय हें हांवूय थंय पावलो. पण आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते इवन फाटलो आमचो कॅन्डिडेट विकास प्रभुदेसाय आसलो, एक्टिविस्टांक हांव चड करून वालोर दिता, स्वप्नील शेल्लेकार जावं, शंकर पोळी जावं आनी बाकीचे कितलेशेच जाण मिडियाचे सबंद दीस फोर फ्रंटाचेर आसलो. आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष आसलो विरेंद्र, अमित पाटकर मागीर आयलो. अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता सबंद थंयचे लोक ते परिस्थिती मॉनिटर करताले. आनी ही जी दुर्दैवपूर्ण घटना काल घडली ती म्हणल्यार जे स्वताक हिंदू रक्षक म्हणून घेता आनी हिंदूंचे रक्षक म्हणून घेता तांच्यांनी काल हिंदूंच्या देवाचेर आनी देवळाचेर हात घातले. अक्षरशः देव तांच्यांनी मुर्ती फोडपाचो प्रयत्न केलो. देवान आपली शक्ती तांकां दाखयली, मुर्ती हाडना आली जाग्या वयल्यान. मागीर आमी सगळ्यांनी पळयलाच तेजें नाटक जें एक घडलें, स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हणून कितें दिली. आमकां दिसलें जावं देवान तरी म्हणल्यार आमकां बुद्धी दिली आसतली. आनी ती स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता रातचे 3 पर्यंत फोर्सान आसली. रातचे 3 सुमार आमकां कळयलें इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ती मुर्ती थंयच्यान हाडलेली, देवूळ डेमोलिश केलें. आनी आज ते विज्युअल जेन्ना पळयले आनी थोडे हे पळयले इतलें दुख्ख जालें की तुळशीक आमचे हातून धर्मान खूब मान आसा. ती पुजलेली तुळस फांसार दिल्ल्या सारकी उखलून व्हेल्या. तुमी पळयात, हांव सांगता म्हण आयकूं नाका, विज्युअल्स पळयात कशी व्हेल्या ती. हाजे वयल्यान हे बीजेपीच्या लोकांचे हिंदू प्रेम आनी ते धर्माचे प्रेम कितें म्हणटा पळय तें स्पश्ट जाता. कितें आसा, जर आमी मानतात एक एकदां रस्त्याच्या सायडीक घुमट्यो आसता और क्रॉस आसता और बारीक आनी कितें आसता जाल्यार इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द पब्लीक ते मूव करचे पडटा. पण ते एक विदेशीर पद्दतीन पद्दतशीर हातून मूव करून ताका पयलो दुसरो जागो आयडेंटिफाय करून रिस्पेक्टफुली व्हरपाचें आसता. पण हांगा प्रश्न घुमटेचो नासलो, एक कितें बारीक घुमटी नासली. एक म्हणल्यार 200 वर्सां पयलींचो तो वडाचें झाड आसलें. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांत गजाल प्रत्येक गोंयकाराक ही पडटली, ते कसलें सादें देवूळ नासलें केल्लें, काल पयर बांदलेलें, 10 वर्सां पयलीं, 15 वर्सां पयलीं, 20 वर्सां पयलीं बांदलेलें. तें देवूळ आसलें जागेकाराचें, ताका राखणदार म्हणटात, ताका म्हणटात जागेकार. जसो देव बोडगेश्वर आसा, तसो पर्वरी आनी राम बोडगेश्वर म्हणून आसा, पुंडलीक देवस्थान आसा, वेताळ आसा सकयल, ताका म्हणटात जागेकार.
आणि तुम्ही बीजेपीच्या आज सत्तेच्या हातून इतलो तुमका सत्ता तकलेक मारली, इतलो उन्माद चढला बीजेपी सत्तेचो, इतले दंग तुम्ही आता, इतले मध्य धुंद तुम्ही पयशाच्या आणि सत्तेचे मदार झाल्या की तुम्ही जागेकारांतूच जाग्या वयल्यान हालयलो अशें म्हणून कशें करूंक शकता तुम्ही? कितले लोकांची आस्था, श्रद्धा, विश्वास ते जागेचेर आसता. म्हाका खबर आसा, हांव ल्हान आसतना पासून जेन्ना आमी थंयच्यान फ्रॉम पणजी टू म्हापशा वर बिचोले सायडीन आमच्या घरा कडेन मया वचपाक अशें जर आमी वता ह्या सायडीनच्यान जाल्यार सदांच थंय पांयां पडून वता. अजून सुद्दां केन्ना 5-6 आसतना आमी होन मारताले, केन्ना मेळटा तेन्ना देवून पांयां पडटाले. ते एक श्रद्धेचें स्थान तुम्ही ते झाड काडटा म्हणला आणि देवूळ उडयलें मोडून आणि देवाची मुर्ती फोडून उडयली, दुर्दशा करून उडयली. ते ताचे पेडाची काल आमी पळयल्या सगळ्यांनी. जाल्यार जागेकाराक जर हे सरकार हालयता जाल्यार म्हाका दिसता हे बीजेपीचे सरकार आणि मध मारलेले आमचे जे राजकारणी आहा तांचो न्याय हो देवाकूच करचो पडटलो, लोकां कडेन जावपाचो ना, शक्य ना. फुडले म्हाका दिसता तांचे स्टेप आसतले हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान. ते लोकांक पिशान काडला, हांगा कशे लोकांक पिशान काडलेले झाड रिलोकेट करता म्हणून तांचे बोमा आसतले. बोमाचे देवूळ मोडपाक हे फाटी फुडें पोवचेना. दर म्हणटा आज सुटले जाल्यार फुडले 10 वर्साच्या एक्सपान्शनान ते देवूळ उडयतले. जाय जाल्यार बायपास करूं येता आसलो. आणि जर हे बीजेपीच्या सरकाराक जर जाय जाल्यार ते जाय तसो बायपास करता वा अलायनमेंट हालयता, रिअलायनमेंट करता. हाचे तुमकां याद आसतली, थोड्या म्हयन्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. बांबोळेच्या ऑपोजीट जो प्रोजेक्ट आसा नियाज बी ते बिल्डिंग आहा कसो हायवे घुंवडयला तो पळया. तो एक प्रोजेक्ट वाटोवपाक सबंद हायवे घुंवडयला. अशी पॉलिसी आसा नॅशनल हायवेची की अशे टर्न घेवचे न्हय म्हणून. एम आय करेक्ट? इतले आसतना येदो टर्न घेतला आणि तो फुल प्रोजेक्ट वाटयला. त्या प्रोजेक्टाच्या नांवान आनी खूब कितें केला, हिल कटिंग केला, ती गजाल वेगळी. तातूंत आतां हें नाका. हे थंयचे जालें, तो कॉन्ट्रॅक्टर वेगळो म्हणून आतां सरकार सेम, कमिशन सेम सरकार खाता. आता परवरीचोच मुद्दो घे, अलायनमेंट हालयलो जाल्यार मोल वतलो आसलो. म्हणजे देवूळ गेला जाता, मोल वचूंक जायना. म्हणल्यार बीजेपीचे आज कितें जाला, बाप बडा ना भैया सबसे बडा रुपया. तांकां देवूय लागना आनी धर्मूय लागना, आपली पोटां भरली की जाली, तांकां ताचे कडल्यान पयशे पडले आसतले. आनी हाज्याकून व्हडली शॉकिंग गजाल, तुम्ही परत आतां वता आनी चॅक करा. आनी जो मनीस पणजेच्यान म्हापशा वतलो वर म्हापशेच्यान येतलो पणजे वर साखळेच्यान बिचोलेच्यान पणजे येतलो वतले, प्रत्येक मनशान आज ते नजर मारची हायवेचेर. वड काडला आनी देवूळ काडला, ताजे एक्झॅक्ट फाटलो पोर्शन ओपन जाला आनी कॉमर्शियल जी बिल्डिंग आसा फाटली ताची फ्रंटेज आज ओपन जाल्या. ते बिल्डरान देवळाच्या फाटल्या पोर्शनाचो दुरीगूच बांदूंक नासलो. कित्याक बांदूंक नासलो? कित्याक ताका खबर आसले हे सरकार जे लोकां खातीर, दिल्लीचे लॉबी खातीर और व्हडले कॉर्पोरेट बिल्डरा खातीर काम करता, तो तांकां हे देवूळ आनी देव खाली करून दितलो म्हणून. कित्याक बाप बडा ना भैया हांगा सबसे बडा रुपया. देव बाप बाकीच्या जनतेक आसतलो, हांगा न्हय. हे प्रूव जाता तेच्यान की तितलो पोर्शनूच ना दुर्गाचो. सारकी फ्रंटेज क्लियर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्साचो व्हॅल्यू जो ताची फ्रंटेजी खातीर कमी आसलो तो वाडलो आसा. आतां कोणाक भितर कितली शॉपां मेळ्ळा आनी कितें मेळ्ळा तें खबर ना, तें रिसर्च करपाचो विशय दुसरो. बीजेपीचे लोक आमकां खबर आसतले, बीजेपी जावं, RSS जावं, बजरंग दल जावं, सनातन संस्था जावं, भारत माता की जय जावं, हिंदू जनजागृती समिती जावं, विश्व हिंदू परिषद जावं, हे सगळे सेल्फ डिक्लेअर्ड स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते आणि ओनर म्हणजे ठेकेदार. पण काल हिंदूंचे देवूळ म्हणटा आसतना आणि मूर्ती म्हणटा आसतना एकटाच दिसलो ना, एकट्याचोय निषेध ना. खंय गेले हे लोक? सभ्य भाशेन कितें हे मंचाचेर बसून हांवें सभ्य भाशा उलोवची ही म्हाकाय दिसता आनी ही म्हजे कडल्यान सगळ्यांक अपेक्षा. पण दुखला म्हणून आज हांव उलयता. आमकां हांव म्हणचो ना की खंय गेल्ले काय म्हणून, हे खंय मेल्ले काय म्हणून प्रश्न विचारता हांव. तुमकां कांयच दिसूंक ना? देवळाचेर ते हातोडी घालताले, कांयच दिसूंक ना? सरकाराक तुमी प्रश्न करूंक ना? मातूय तुमकां अलायनमेंट रिअलायन करूंक जायना काय म्हणून ते देवूळ वाटोवपाक? कित्याक पयर आमी पळयल्ले बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट जे क्लोज बीजेपी मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयात थोडे पगाराकूय कामांक आहा थंय काम करतात. 85 वर्साचे एडव्होकेट उदय भेंब्रेचे घरा गेले आनी ताची प्रतिमा जळयली. ताका कलकलयलो थोड्या जाणटे मनशाक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विशया वयल्यान. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा हो आमचो आदर्श आनी म्हाका दिसता तो प्रत्येक गोंयकाराचो आदर्श.
आणि तो हिंदूंचोच न्हय, तो मुस्लिमाचो क्रिस्तांवाचोय आदर्श. कित्याक ताणे आपले राजवटीत राजवट बरी कितें ती दाखयली. ताणे राज धर्म दाखयलो. ताणे धर्माचेर केन्ना राजकारण करूंक ना. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्यात बायलांक, भुरग्यांक आणि जाणटे मनशाक सगळ्यांत चड प्राधान्य आसलें आणि सगळ्यांत चड महत्व आसलें. जाल्यार ताजे नांवान तुम्ही 85 वर्साचे मनशाचे दारान वता आनी ताका जाम करता. खंयचो तुमची संस्कृती ही? भारतीय संस्कृती? सभ्य वागणूक तुमची? ताणें जर कितें उलयलां तें रॉंग आसत, तुम्ही मुद्द्यांनी ताका पटोवन दिया मरे, एविडन्स दिवन तो रॉंग म्हणून मागूनय ताका चूक मागीर. ताजे दारान तुम्ही ताका धाडले बीजेपी. ते काल ताका देऊळ म्हणटा ते बजरंग दल कित्याक येवंक ना? बीफ एक्सपोर्ट गोवा आयएस जालो मरे, तेन्ना बजरंग दल खंय येवंक ना? काय पावलें आमकां कितें तांचे कडल्यान, एक्सपोर्टरा कडल्यान? सिलेक्टिव्ह हिंदुइजम हे सगळ्या विशया वयल्यान म्हाका दिसता की बीजेपी खातीर जे लोक हिंदू म्हणून वावुरतात तांच्यांनी हे सगळे घटने वयल्यान आनी तांची जी ओवरऑल भुमिका ह्या घटनेचेर आसा ताजे वयल्यान प्रूव केलें की हे लोक हिंदू न्हय, हे बीजेपीचे हिंदू डुप्लिकेट. आमच्या कॅटेगरीन पडना ते. जनरल जे हिंदू आसा तांकां कालचो विशया वयल्यान दुखला ते कॅटेगरीन पडना. हे बीजेपी हिंदू म्हणून नवी कॅटेगरी डुप्लिकेट हांचे सिलेक्टिव्ह आसता. आज पर्यंत बीजेपी धर्म आणि देव प्रत्येक फावटी वापरचे जाल्लो. हांवें तेन्नाच सांगलेलें, तुम्ही चेक करा रिकॉर्ड करून. आज हे हिंदू मुसलमानांक झगडटात, झगडे पेटयतात. आज हे हिंदू क्रिस्तांवांचे मदीं झगडे पेटयतात. सगळे काबार करतले आनी मागीर हिंदू हिंदूंचे झगडे पेटयतले म्हणून आनी निमाणे हिंदूकूच काबार करतले म्हणून. ताचें हें उदाहरण लायव्ह एक्झाम्पल आहा. देव खापरेश्वराचें जे काल ताणें देवूळ फोडलां हे लायव्ह एक्झाम्पल बीजेपीचे डुप्लिकसी ऑफ रिलिजन. मॅक्झिमम म्हाका दिसता जर देशान ह्या धर्मावयल्यान कोणी बेनिफीट घेतला, स्पेशली हिंदू धर्मावयल्यान, जाल्यार तो बीजेपी. कित्याक फाटल्या कितलेशेच सरकाराच्या टायमार आमी पळयला की बारीक घुमट्या वयल्यान सुद्धा हांच्यानी राजकारण कितलें दाखयलां तें आनी कितलो ताचो पॉलिटिकल फायदो करून घेतला तो. जरी ह्यो गजाली पॉलिटिकल फायदो करून घेवपाच्यो न्हय, पण आज येदे व्हडलें देवूळ दिसतो नाबूद करता, येदो व्हडलो जागेकार जाका गोंयचे आमचे संस्कृतीन, गोंयचे आमच्या कल्चरान खूप महत्व आसा, जागेकाराक, राखणदाराक खूप महत्व आसा गोंयच्या हातून, ताकाच ताचो जागो हालयता. आनी जे सायलन्स बीजेपीच्या लिडरांचे आसा, नाजाल्यार सगळे जाण येतले आसले मरे. खंयचेच जर दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असले तकलेन उबे रावतले असले, नवी नवी योगासन पळोवपाक मेळटले असले आमकां. तकलेन कशे बीजेपीचे चलता ते बोवाळ मारीत. एकटो दिसला तुमकां रस्त्यार काल? हे संघटना हांवें नांवां घेतले, एकटो दिसला? एकट्यान निशेध केला प्रोटेस्ट मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर? कित्याक करूंक ना? जाल्यार हे सगळे गजालीन तांच्यांनी आज स्वताचे हिंदुत्वाच्या तोंडार काळिमो फासला बीजेपीन. हे जे तांच्यांनी घटना घडयल्या बीजेपीन स्वताचे तोंडार काळिमो, हिंदुत्वाची तांची जी पॉलिसी असती ताचेर तांच्यांनी स्वताचे म्हाका दिसता काळिमो फासयला. आनी ही एक सामकी सिरियस गजाल. कित्याक जेन्ना हांवें उदय सांगलेल्या प्रमाणे ते टॅक्नॉलॉजीच्या बद्दल उलयता न्हय, मोदी दुसऱ्या देशांनी वता टॅक्नॉलॉजी उलयता. हांगा दोतोर आमचो आनी कसली टॅक्नॉलॉजी आसा, आनी कोण टॅक्नॉलॉजी आसा? टॅक्नॉलॉजीन ब्रिज मातसो असो करूंक जायनासलो, फ्लायओव्हर, मॉल वाटयता तुम्ही मरे, बिल्डिंगी वाटयता मरे, देवूळ वाटोवपाक कितें जाल्लें? आनी 200 वर्सां पयलींचो जे वडाचें झाड आसा, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते मारतले आनी ते त्या परते स्थितीन पावपाक 200 वर्सां कोण उरतले? कसलो डेव्हलपमेंट? कोणा खातीर डेव्हलपमेंट? दिल्लीकाराचो डेव्हलपमेंट करता, जे दिल्लीकाराक गोंयांत येवन गोंयकारांक मारूंक लागल्या गाडयेन चिड्डोवन, आनी तांकां हे सरकार व्हीआयपी ट्रिटमेंट कसो दिता ते आमी पळयला. तांचो डेव्हलपमेंट करता. आज प्रत्येक जाग्यार आमच्या भुरग्यां कडेन कॉम्पिटिशन जातलें, जॉबा खातीर कॉम्पिटिशन जातलें, एडमिशना खातीर कॉम्पिटिशन जातलें, धंद्या खातीर कॉम्पिटिशन चालू आसा, तुमच्या पत्रकारां खातीर कॉम्पिटिशन जातलें, मिडिया हाऊजीस आसा, व्हडले इस्टॅब्लिश आसा ते चालवार जाय. बारीक तुम्ही जे कोण नवे आसा, कोण स्टार्टअप्स आसा तांकां काबार करतले दिल्लीकारांतले आनी तांचो डेव्हलपमेंट करता हें सरकार. आनी तांच्या खातीर हांव डेव्हलपमेंट म्हणून काबार करता कल्चर आनी हिस्ट्री आमची गोंयची. म्हाका दिसता वेळ आयला आमी गोंयकारांनी हे गजाली खंय तरी बंद करपाचो. कित्याक गोंयकार आमी सुशेगाद म्हणून सगळ्याक फामाद आसा, पण आतां आमी सुशेगाद रावन सुशेगाद जावन फावचे ना. तशेंच प्रत्येक गोंयकारान जर हो आतां हाजे फुडें आशा बाळगुची न्हय. हांवूय पॉलिटिशियन, हांव सरळ सांगता की कोण एक्टिविस्ट येतलो आनी तुमचो वाटयतलो, कोण राजकारणी येतलो आनी वाटयतलो, मागीर आमी येतले ना.
प्रत्येक जाण प्रोएक्टिव्हली भायर सरा, कंप्लेनी फायल करा, जाम करा सरकाराक, हे विशयाचेर जाम करा सरकाराक. कित्याक हे आज एक देवळाचो प्रश्न ना. आम्ही पयला घर म्हणून उडयले कोणाचे थंय घर बांदता म्हणून सांगलेले, सरकारी खर्चान बांधले घर, इन्क्वायरी करून एक्शन घेता म्हणून सांगलेले, जाल्ले बांधले, कोणाचे केली इन्क्वायरी, कोण इन्क्वायरी करतालो पळय चीफ सेक्रेटरी ताचे ट्रान्सफर करची पडली, कित्याक ताणें शेत कन्वर्ट केले. करची पडली काय करची पडून ना. मागीर न्याय कसो मेळटलो लोकांक, चल्ला कितें हें सरकाराच्या हातून. म्हाका दिसता गोंयकारांनी आज हे इनफ इज इनफ म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. आनी हे जे बीजेपीन आज जो सत्तेचो जो हे चलयला पळय सारको उन्माद तांचे तकलेक चडला, आनी जो माज तकलेक चडून हो तांच्यांनी जे कितें सत्यानाश गोंयचो करपाक ते उठल्या, हो प्रत्येक गोंयकारांनी आपूण एक गोंयकार आनी आपली जबाबदारी म्हणून म्हाका दिसता फुडें सरून थांबोवचो पडटलो. आमी ऑलरेडी हे केल्या, कंप्लेन फायल केल्या काल देवूळ मोडपाच्या विशया वयल्यान. कित्याक देवूळ मोडपाच्या विशयाचेर जशी भुमिका तो जॉयंट मामलेदार आसलो बार्देजाचो, तशेंच एसडीपीओ आसलो, पीआय आसलो, तांचे ऑफिसर्स आसले बाकीचे, तांच्यांनी हे पुलीस प्रोटेक्शनान क्रिमिनल एक्टिविटी केल्या काल कंप्लीट. ताचे बद्दल आमी कंप्लेन केल्या आनी आमी ती कंप्लेनीची फॉलोअपूय करतले त्याच प्रमाणे. आनी गोंयकारांकूय अपील करता की तांच्यांनी कंप्लेन करच्यो ह्या विशयाचेर. कित्याक ना जाल्यार आज एक देवूळ म्हणला, फाल्यां ते एक दुसरें देवूळ म्हणटले, फाल्यां दिल्लीकाराक कोणाक जाय ताचो प्रोजेक्टाक कोणाचे घर मदीं येता ताचे घरा म्हणून उडयतले. आनी हें जातलें, हें जालां, हें सुरवात जावन हें खूब फुडें पावलां आनी हें बंद जावपाची गरज आसा खंय तरी. सुनील बाबू तुका दिसना तुवें कंप्लेन केले लेट जाले एक तर झाडूय घातले, देवूळय शिफ्ट केले सगळें. काल तुका खबर आसतलें आमी काल जेन्ना हे केल्या कितले खूब तेंप जालो विशय ना, पळय विशय आसलो, तुका हांव तीच गजाल परत सांगता. विशय सबंद चालू आसलो झाडा बद्दल. देवूळ आनी देवाची केन्ना कोणा आयकूंक ना, तुवें आयकलें ऑर्डर वाच मरे, ऑर्डर वाच न्हय. बरें, देवूळ तुमी ट्रान्सलोकेट करचे पयलीं सरकाराचे जर मनान आसलें दुसरें देवूळ बांदून रेडी दवरलेलें, ताका देवा व्हरून कंटेनरान दवरप. तुम्ही सर तुमचा नेमका आक्षेप कशा, म्हणजे देव तिथून स्थलांतरित करण्यात याला आहे की विधिवत तुम्ही जे सगळं सांगितलं ते जे विधिवत पद्धतीने देव तिथनं नेणार नाही याला नेमका आक्षेप काय? आक्षेप आमचा एक म्हणजे जो आमच्या गोव्याच्या संस्कृतीत आम्ही जागेकार म्हणतात, राखणदार म्हणतात, त्याला जागेवरून हटवू शकतो का? हे सरकार एवढं स्ट्रॉंग आहे की जागेकाराला जागेवरून हटवू शकतो का? दुसरे प्रश्न आहे विधीबद्दल. जी विधी केली त्याच्यात मूर्ती, गोष्टीला आक्षेप आहे, दोन्ही गोष्टीला आक्षेप आहे. विधी करून पण त्यांनी मूर्तीची विटंबना केली ना. त्याच्यानंतर काल संध्याकाळी आता मला एक सांगा, रस्त्यावरती ऍक्सिडेंट वाढतात, ते वाढल्याच्या नंतर अनेक माणसं मरतात, जखमी होतात. ते झाल्याच्या नंतर विरोधक साहजिक सरकारवरती आरोप करतात. ते आरोप होऊ नये म्हणून जर हायवे किंवा मार्ग जर विस्तारायचे असतील, मोठे करायचे असतील आणि जर सरकारला तसे निर्णय घ्यावे लागत असतील आणि त्याच्यात काल संध्याकाळी सीएमनी हमी दिली होती की सरकार स्वतःच्या खर्चाने ते मंदिर बांधून देईल, एवढं सगळं असताना सुद्धा विरोधक हा विषय काय होत आहे, नेमकं काय? माझं तुम्हाला सांगायचं, मी सुरुवातीपासून तुम्हाला हेच सांगतो, याच्यापूर्वी पण कितीतरी क्रॉस, कितीतरी गुमटे हलवल्या गेलेले आहेत. कोणाला त्याच्यात आक्षेप नव्हता, कशाला इथं लार्जर इंटरेस्ट ते करायला पाहिजे. पण इकडे हे जे मूळ मुद्दा काय, नुसती गुमटी नव्हती. जेव्हा ते झाडाचं सुद्धा जेव्हा स्थलांतरित करण्याची जेव्हा प्रश्न आला तेव्हा सुद्धा सगळ्याचं मत होतं की बरं झाड येतं ना, देऊळ पाठीमागे होतं ना, देऊळ कसं तरी वाटवायला पाहिजे होता. तो अलाइनमेंट, तो मॉल कसा वाटवला, तो ते आले बांबोळे नियाज ती बिल्डिंग कशी वाटवली. तर देऊळ वाटवायला काय होतं, ते मोठं देऊळ होतं ना, त्याचं मेन महत्व काय. आणखी कोणतं देऊळ असतं तर बरं आहे, आम्ही समजून घेऊ शकतो. हे जागेकार राखणदाराचं देऊळ आहे, जागेकाराचाच अडवतो, असं होऊ शकतं का? उद्या जर आमची भूमिका आहे की राम मंदिर वही बनेगा, तर ही मंदिर तिकडून कशाला अडवायला पाहिजे? तसंच आहे ना, ते सेम आहे ना. इमोशन, सेंटिमेंट म्हणून काहीतरी असतं ना. तुमचं क्लिअर मत आहे की रस्ता वेगळ्या बाजूने नाही, वेगळ्या बाजूने म्हणून काय ते 50 किलोमीटर बाजूने घ्यायचं नव्हतं. रिअलाइनमेंट करू शकलो असतो 100%. मंदिर वाचवता आलं असतं, 100% वाचवता आलं. जर इंटेन्शन होतं तर मंदिर वाचवता आलं असतं. आता बॉम्बाबद्दल आता हे जर काय, आम्ही ऑलरेडी आजे पहिले बॉम्बाबद्दल आमचो स्टँड क्लिअर केला, आम्ही अपोज केले. आम्ही डिमांड केलो की बायपास काढतो म्हणून बॉम्बा, कित्याक तो बॉम्बाचो रस्तो मुद्द्यान व्हेला. आणि सरकारान आम्ही पळयला
पण तांचे कशे विश्वास धरप हे म्हणटात एक गजाल केन्ना करता कितें म्हणटा ते तांकां तरी याद आसता आपण कितें म्हणटा ती ते म्हणटा 6 घरां वतली 5 घरां वतली देवूळ सुट्टले देवळाचो मंडप वतलो अरे आज तुम्ही थंय पळय मरे कितें केलें तें फाल्यां ताका एक्चुअली आज जरी धरया हे करा आज उरलो फाल्यां वतलो 5-10 वर्सांनी पक्ष म्हणून तुम्ही आता कितें करता ते म्हणजे ना आता आमकां एंटायर ताजो तो अलायनमेंटाचो प्लॅन आसा लँड एक्विजिशन प्लॅन आसा वी वील हॅव टू स्टडी इट केअरफुली विथ द कन्सर्न पीपल ओवर देयर बिकॉज दिस इज नाव समथिंग कोणी कोणी नाव घेना पण तांची हालत कितें जाली ती तुका खबर आसा राखणदारांक असो हात येता म्हाका दिसता हाच्या बद्दल सुनील आमचो उपाध्यक्ष सुनील बाबान तुमकां बरें विस्तारान सगळें एक्सप्लेन केलां भोव करून ताचे रिलिजियस धर्मीक पळय भावना आसा ती लोकांची कशी पाल हट जाली आनी म्हाका एकूच तुमचे मुखार आनी चड लांबय ना येता एकूच म्हाका दिसता फ्रॉम माय हार्ट की काल गोंयकारांचो आनी गोंयकाराच्या भावनेचो पराभव आनी कोण जिखले की हे जे बीजेपी सरकार जे तांकां फक्त दिसता आपणाचे डेव्हलपमेंटाचो आनी डेव्हलपमेंटाचे कसो धंदो चलता पळय तांचो कमिशनान तांचो फायदो म्हाका दिसता ताचे म्हाका दिसता एक विक्ट्री ओवर गोंयकार आनी गोंयकाराचे पळय भावने आसले कित्याक हांव एक गोंयकार म्हणून उलयतां कित्याक काँग्रेस पक्षान हेजे पयलीं खूब डेव्हलपमेंट 20-25 वर्सां डेव्हलपमेंट करून दाखयलो केन्नाच अशें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना लोकांची भावना सांबाळीनासतना एक रुथलेसली कसलोच डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता जावं आनी जेन्ना केव्हा केव्हा कसलो डेव्हलपमेंट जावं रिजनल प्लॅन जावं कितें ते SEZ ताचो आतां याद जाता आमकां फाटीं घेतले हे व्हडले व्हडले पळय प्रकल्प आसले फाटीं घेतले लोकांचे भावनाचेर एक रिस्पेक्ट आदेर आनी आज जे लोक थंय रडटाले जाणटे बायलां भुरगीं थंय रोडून ते कित्याक एक देव आनी देवा बद्दल आमची भावना म्हाका दिसता आज सुटली आनी अलायनमेंट तर कोणें विचारले तुमी प्रश्न विचारले चेंज करून जाता एक्सिडेंट जाता पूण रस्ते व्हडले विस्तारले आनी विस्तारून व्हडले रूम मारत केले म्हणून एक्सिडेंट कमी जाल्या आमचे सर्वेलन्स आनी आमचे लोकांचे गव्हर्मेंटाचे पळय लोकांक कसो रस्त्यार एक डिसिप्लीन हाडचें ते कांयच सरकारा कडल्यान कसलोच हेजो आराखडो कसलोच हेजो प्लॅन हो प्रकल्प ना लोक पळय जशे भाशेन रस्ते पळय उजार करता ताका गव्हर्मेंटाचें एक डिरेक्शन आसा पूण एक देवूळ वाचोवन ते एक्सिडेंट कमी जातले म्हूण आमकां एक म्हाका दिसता एक हो दुसरो प्रश्न पूण त्या वेळार लोकांची भावना आनी लोकांचे पळय थंय कितें कितें आमी आयकून पळयलां सोशल मिडियाचेर म्हाका दिसता सरकाराक एक तेन्ना तरी काम बंद दवरून एक ग्रामस्थांक आनी सगळे लोकल रेजिडेंटांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक दुसरो प्लॅन काडलो 8 दीस 15 दीस ते काम बंद उरलें म्हणून खंय वचपाचें ना उरून बंद पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें काम आतां ती मुर्ती व्हरप आनी खंय तरी कंटेनरान दवरप अशें म्हणून आयकता आमी म्हणजे कसलो आदर आमच्या देवा मुखार आमकां कसलो आदर आसा म्हणजे तुमी तुमचो धंदो तुम्ही जाणा एक कॉन्ट्रॅक्ट तांचेच कोणचे जावूं आनी कोणाचे विये आनी तांचेच सोयरे आमी जाणा तुमचे धंद्याक मार बसता म्हणजे रातोरात लोकांक पयर आसतना ते काडून म्हणजे लोकांक कपेल आसा पळय ते हालयले कपेल मोडून उडयले नाही कपेल हालयले जस्ट ऑपोजिट जस्ट रस्त्याच्या क्रॉस नवे बांदतात तसो हो वड रस्त्याच्या क्रॉस हेवटेन स्थलांतर वा देवस्थान करूयात अशें काय खरी जाल्यार तेच लागींच ऑपोजिट ना हांव कितें म्हणटा ना हेच हांवें आतां सांगलें की हे 8 दीस 15 दीस तर काम बंद दवरून लोकल ग्रामस्थांक आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे तर
तुम्ही पळय आता एक नवे एक इश्यू सुप्रीम कोर्ट बीन तुला आयकोच चालू ना तो हो खूप दिसांनी चालू आसा ना 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 पूण सगळ्या आमचो मुद्दो एकूच आसा तो म्हणल्यार हांवें सांगल्या प्रमाणे आनी कसलें जर देवूळ असलें न्ही जाल्यार ते वेगळ्या तरेन जाता जागेकाराचें देवूळ जागेकाराचो जागो तुम्ही दुसऱ्या जाग्यार घालूंक शकना कित्याक सरकार आनी मंत्री आनी आमदार इतले पावरफूल जमना की जागेकाराक हात घालप आनी जागेकाराचो जागो घालप आतां करून दाखयता तांच्यांनी आतां देवाक उपाय म्हणपाचें मायकल लोबोय काल येऊन गेला थंयसर. मायको तो ती खंय आसा ते सगळ्याक वता ना 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 येऊन गेलो पूण फायदो कितें लास्टाक तेणी काडपाचे आसले ते काडले काही महिने सीएमान ते काढून आता तुमची मागणी आसा की जस्ट अपोजिट थंयच दिया म्हणून जागे आम्ही पयलीं म्हणल्यार निषेध केला ताजो जागो हलोवपाक जागेकार म्हणटा तो तेच जाग्यार स्थानार आता काढलो ताका परत थंय व्हरपाक जाय काडलो म्हणल्यार 100% जागेकाराक कसो हालूंक शकता काही महिन्यापूर्वी तुम्ही एक प्रेस घेतली होती टीव्हीतल्या वर्ल्ड फिल्म युनिव्हर्सिटी काल गॅझेटमध्ये आलेलं आहे 15 जणांची कमिटी त्यांनी स्थापन केली. तुम्ही त्यावेळेला प्रेसमध्ये सांगितलेलं होतं की ते विद्यापीठ आम्ही तयार होऊ देणार नाही, प्रोसेस पुढे जाऊ देणार नाही, आम्ही आंदोलन छेडू. पण काँग्रेसचं आंदोलन त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं म्हणावं त्या पद्धतीनं दिसलं नाही म्हणून ती सरकारनं कमिटी स्थापन मला केली. तुम्ही हा. मला तुम्ही 1-2 दिवस द्या हा. आजच्या विषयामध्ये तो आम्ही मिक्स करूया नका कशाला ते गेजेट मला पण बघायचं आहे मी तुमच्यावर तुम्हाला माहित आहे मी जर सांगितलं मी त्याच्यावर उत्तर देणार मी टाळणार नाही 2 दिवस द्या ओके, आणि दुसरा विषय आता तुम्ही उदय भेंद्रेंच्यावर आलात म्हणून सीएमनी जी भूमिका क्रिएट केलेली होती त्यांना उदय भेंद्रेंनी विरोध केला, आक्षेप घेऊ सगळे आक्षेप केले. त्याच्यानंतर आता सगळे इतिहास तज्ञ हे सीएमची जी भूमिका आहे ती भूमिका योग्य आहे, शिवाजी महाराजांनी गोव्यात राजवट केली या मतावरती सगळे इतिहास तज्ञ आहेत. त्याच्यात काँग्रेसची भूमिका नेमकी काय, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जे स्टेटमेंट केलं ते स्टेटमेंट योग्य की उदय भेंद्रेंनी जो त्याला आक्षेप घेतला तो योग्य. हा पण मुद्दा मी याच्यात मिक्स आता करणार नाही पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी तरी पण काँग्रेसची भूमिका पाहिजे. मी आता बोलत असताना जेव्हा तो संदर्भ आला तेव्हा मी सांगितलं होतं हा. की जर जे काही उदय भेंद्रेंनी बोललं ते चुकीचं होतं हा. त्याला पुराव्यासकट इतिहासकाराच्या पुराव्यासकट त्याला उत्तर द्यायची गरज होती हा. त्या 85 वर्षाच्या माणसाच्या घरी जाऊन तिकडे त्याची प्रतिमा जाळून करून त्याला ते सभ्यता म्हणत नाही ते छत्रपती शिवाजी पण काँग्रेसची महाराजांची भूमिका काय, काँग्रेसची इतिहास भूमिका तज्ञ म्हणतात ते बरोबर आहे का? थँक्यू. बघा आम्ही काँग्रेस पार्टी इतिहास लिहत नाही व इतिहास कोणीच मांडू विषय नाही, बघा, आहे. ते ऐका ना इतिहास तुम्ही किंवा मी लिहून बदलू शकत नाही इतिहास म्हणजे जसं होतं तसं आता काय विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस ऐका ना, बोलायला तरी द्या मला कंप्लीट तरी करायला द्या आता काय आहे, इतिहास जो आहे तोच इतिहास आहे ना बरोबर. तो आमची भूमिका त्याच्यात त्या इतिहासाबरोबर नाही म्हणू शकत बरोबर, नाही. तेच म्हणतोय. म्हणू शकत नाही. दोन्ही बाजू- जर सगळे इतिहास नाही जर सगळे इतिहासकार म्हणतात की ही बरोबर आहे तर ते 100% आम्ही काही इतिहासकार नाही ना आम्ही इतिहासाच्या ज्या दोन Thank you, बाजू thank you. बोलतात, त्याच्यात